ना पळय कालांगुटान कितें आहा अशी इट इज अ काँग्रेस सीट. काँग्रेस इज अ एक्सपर्ट इन ट्रायंग टू गेट डिफीट आउट ऑफ अ शुअर विक्टरी. म्हाजे भशेन आमचे कॅन्डिडेट येयलेले आनी कोणूच हे लिडर पळय आहा आमचे ते कोणूच येवंक ना. म्हाजे अमित पाटकार म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन भोंवलो म्हाका सांगूंक ना. युरी आलेमाव येयलो म्हाका सांगूंक ना. सो म्हाका दिसलें की म्हाजी गरज ना म्हणून तांकां. हें पळय कॅन्डिडेट आहलें. When she came to me, I told her, 2007 and when I was contesting on Congress, she was working for UGDP. In 2012, when I contested on Congress, again she was working for BJP. And last election, again she was working for BJP. She told me, "Apun no te apna to go bahutala." But I don't believe in that. I've seen the canvassing for BJP. So I was not convinced to work for her because आमचो पार्टी प्रेसिडेंट कालांगूट ब्लॉक प्रेसिडेंट आहा पळय तोय BJP बारी मारलो गेले. आय गॉट फोटोग्राफ्स ऑल्दो ही कीप्स ऑन सेइंग आपूण ना म्हणून. आय गॉट फोटोग्राफ्स ऑफ हिम कॅम्पेनिंग फॉर BJP. सो कालांगूट ब्लॉक पळय आहा इज कॉम्प्रोमायज. हाफ द पीपल पळय आहा ते BJPचे आहा तितून. सो आय वॉज वेटिंग दॅट हे कोण येतले म्हणून काँग्रेसाचे कोण लिडर म्हाका कॉन्टेक्ट करता. कोणेंच करूंक ना. सो आय डीड नॉट वर्क फॉर हिम. सो इट इज गॉन बिकॉज ऑफ द स्प्लीट इन द वोट्स. लॉट ऑफ पीपल आम्ही काँग्रेसमॅन गेलेले सांगपाक अमित पाटकाराक की दीस इज नॉट अ रायट कॅन्डिडेट बिकॉज ही कॅन्डिडेट पळय आहा आपणाच्याच वाड्यान तिका लीड मेळोंक ना. सो शी वॉज नॉट अ पॉप्युलर लिडर एंड वी हॅड टोल्ड शी इज नॉट अ काँग्रेस वुमन. शी इज नॉट अ काँग्रेस दीस. शी वॉज विथ द BJP म्हणून. तरी आमचें आयकोंक ना. देर वॉज अनदर कॅन्डिडेट कॉल्ड मॅकलिन तेजें नांव येयलेलें. हेणीन कोण आमचे ब्लॉकान पळय कितें आहा कोणा कडले पयशे घेवन कितें करून दुसरे हेचें नांव दिलें दुसरे कॅन्डिडेट. ते मॅकलिन जर आहलें शी वूड हॅव वन. शी इज फ्रॉम कांदोलीम. पयलें तेजें नांव क्लियर जालेलें. सो वी आर ऑल्सो विलिंग टू वर्क फॉर हर. बट वेन हे BJP कॅन्डिडेट वॉज फॉस्टेड मोस्ट ऑफ द काँग्रेस पळय हे आहले तेणें सांगलें ना आमी काम करचें ना म्हणून. एंड दीस इज सिग्नल टू द काँग्रेस. तुम्ही BJPच्या लिडराक हाडून जर इफ यू फॉस्ट देम ऑन द पीपल ऑन द वर्कर्स ऑन द वोटर्स काँग्रेस पीपल आर नॉट गोइंग टू वोट फॉर देम. एवरी टायम गेले पावटी मायकेलाक हाडलो. दॅट इज वाय आय डिडंट वर्क फॉर काँग्रेस दॅट टायम. आतां एका हाडली. सो इट इज सिग्नल टू द काँग्रेस लिडरशीप. तुम्ही BJPच्या मनशांक हाडून जर घालचे एज कॅन्डिडेट्स पीपल आर नॉट गोइंग टू वोट फॉर यू. पीपल आर गोइंग टू डिफीट युअर कॅन्डिडेट इन फ्युचर इलेक्शन्स ऑल्सो. सो दीस इज अ सिग्नल टू देम एंड दे शूड टेक अ लेसन फ्रॉम दीस. म्हाका दिसता पार्टी प्रेसिडेंट अमित पाटकाराक मिसगायडीड करता. हे पळय ब्लॉक्स आहा न्हू तेणी म्हाका दिसता मिसगायड केला. अदरवायज आमचे टायअप तर जालेले RGCन गोवा फॉरवर्ड सगळ्यांशीन. आनीक म्हाका दिसता नॉर्थाक 10 तरी सिटां येवपाची 19 ती. 10 of the seats have been lost by just a few votes because of the split in the votes. BJPचे वोट टॅली पयशे जाले. इवन कालांगूट BJP टॅली आमच्या वाड्यांनी दोन्ही एड कशी जाल्यार RGP आनी काँग्रेसाचे एड कशी जाल्यार इट इज मच हायर दॅन दीस. काँग्रेस तर सारके आहले ते लिडर तर येवन ओरिजिनल वर्कर्स पळय आहा काँग्रेस तांकां तर मेळलेले ही गत जावची नासली. काँग्रेस वूड हॅव वन. आमकां BJPच्या पासून लोक आनी BJPक वोट मारूंक ना. But somehow Congress has mismanaged the whole this, and that is why Congress it is lost in Kalangut, Anjuna, I think a lot of other constituencies in the north. He फक्त Congress mismanagement आगला. इतलो इश्यू झाला असताना ते 25 सांगे थोडी असताना लोक ना BJPचे वोट पळय BJPचे वोट तितलेच उरले. BJPचे वोट वाडोंक ना. देर वॉज ओनली स्प्लीट इन द anti-BJP votes. स्प्लीट जाले and this is again another lesson. की काँग्रेस एंड ऑल द अदर पार्टीज ऑपोजिशन पार्टीज हॅव टू कम टुगेदर. आतां लोकांकूय कळलें की बाबा हे सगळे म्हाका दिसलेलें कितें काँग्रेस ना जाल्यार RGP कोण जिखतले म्हणून anti-BJP इतलो सेंटिमेंट आहलो. पूण हे काँग्रेसाचे लिडर पळय आहा कोण म्हाका तरी अप्रोच करूंक ना. एकल्यानी म्हाका फोन पासून करूंक ना. कालांगूट भोंवले ते युरी भोंवलो अमित भोंवलो निंबलकर भोंवली. निंबलकर कोण वगता थिंगा हांव न्हू कालांगूटान. सो एंड दीस इज डन बाय दीस ब्लॉक in Kalangut, who is compromised. If the Congress does not look into this, go deeper, meet the original workers of the Congress, today is good the Congress. So future alliance बाजायत जाल्यार there is a hope for north side. Alliance जावंकूच जाय. Alliance जाता जाल्यार उणे ते 27 तरी सिटां येतली काँग्रेसाची. Alliance जाता जाल्यार यू हॅव टू. हांव सांगतालो केन्ना सावन विजयाक घे म्हणून. लास्ट मिनीट घेतला. विजयाक तर 2-4 म्हयने आदी घेतलेले आनीक सिटां येवपाची सावथाक. विजयाक तर 4-5 म्हयने आदी घेतले नॉर्थाकूय आनीक सिटां येवपाची. RGCन पासून जर केलेले टायअप साम अंडरस्टँडींग इट इज खूब जाणांक नाका दिसता. खूब जाणांक दिसता ना हेका घेवचें तेका घेवचें. पूण आतां कळलें
आय थिंक दीस वॉज अ टेस्टिंग ग्राउंड आतां जाला पळय जिल्हा इलेक्शन हेच्या फुडें वी कॅनॉट टेक एनी मोर चान्सीस यू हॅव टू डू इट टायप सी वॉट एवर मे बी द दीस मनोज परब हॅज शोन दॅट ही कॅन कॉज डिस्टर्बन्स देर सो अनलेस वी गेट गुड लिडर्स who can ignore Manoj and go alone, I don't see the possibility of Congress winning. So we have to do a tie-up with Vijay, Manoj, whoever is there. I think all the non-BJP parties should come together in future. And you should start now. तुम्ही विजयाक केला थंय निमणे वक्तार हरशीं 15 दीस आहा म्हणलें इलेक्शनाक तें जावचें ना फुडें यू हॅव टू डू इट नाव आनी न्यू इयर येता आनी न्यू इयरानूच जाल्या पुरो म्हणून मागता म्हणजे